नमस्कार. ग्राउंड रिपोर्टाच्या आयच्या नव्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमी आसा पिसुल्ले आयडीचे हांगासर आनी तुमी जाणा की पिसुल्ले हे वाठार निसर्गरम्य अशें आसा आनी हांगासर जेन्ना आमी फाटल्या फावटी येयले त्या वेळाचेर तेंच्यांनी आमकां इंडस्ट्रीनी आमकां सांगिल्लें की 90% तेंचे पावराचो इशू सॉल्व जाला. तेंचे बाकीचे जे प्रॉब्लम्स आसा ते म्हणजे वॉटर सप्लायाचे आनी ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीज. आयज आमी परत एक फावट त्याच इंडस्ट्रियल एस्टेटीन येयल्या, जाणून घेवया तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व जाला काय कितें आनी बाकीच्यो तेंकां आनी कितें समस्या आसा जाल्यार. सर आमी आतां पिसुल्ले आयडीसीन आसा, सो तुमकां हांगासर कितलीं वर्सां जालीं? आमकां प्लांट जावन सर जाले कंप्लीट प्लांट जाल्लो आमचो 6 वर्सां जाल्ली आसा. आनी हांगासर बेजिकली पळोवपाक जाल्यार आमकां इलेक्ट्रिसिटीचो मेजर इशू आसा. बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी जर आमकां कंटिन्यू जर मेळना जाल्यार आमकां प्लांट चलोवपाक खूब डिफिकल्ट जाता. एग्जाम्पल कितें आतां आमचो व्हडलो इन्सिनरेशन प्लांट बीन आसा, समजा फ्रिक्वेंटली जर शटडावन जालें जाल्यार आमचो सगळे जो प्रोसेस आसता तो परतून स्टार्ट करपा पडटा. बिकॉज आमचो इन्सिनरेटर जो आसा तो वेस्ट जो आमकां ट्रीट करपा लागता, इट्स समथींग अबाउट 700-800 डिग्री सेल्सियसाचेर तो आमकां ट्रीट करपा पडटा. पण जेन्ना सडनली लायट वयता तेन्ना आमकां पूर्ण प्रोसेस स्टार्टींग परत पासून करपा पडटा. ताका लागून आमी डीजी वापरताच, पूण डीजी कितें आसता एक कंटिन्युअसली ताका चड आमकां कॉस्ट बॅर करपा पडटा. आनी डीजीक चड कॉस्ट बॅर केल्ल्या कारणान कितें जाता, आमचो ट्रिटमेंट जी हे आसता कॉस्ट ती वाडटा. ताका लागून आमकां कितें आसा कॉस्टय इफेक्ट जाता. सो आमकां जे आमी एक प्रॉफिटेबिलिटी जे आमी काडपा सोदता तें आमकां काडपाक मेळना. आनी इंडस्ट्रीन कंटिन्यूस एक्चुली ही जी व्हडली इंडस्ट्री आसा जाल्यार कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय तरी जावपाक जाय अशें म्हाका जाल्यार दिसता. थंय खंय तरी गव्हर्मेंटान तेचेर मातशें चड हे करपाची गरज आसा. अदर जर समजा तुमी जर अंडरग्रावंड केबलिंग जर करपा सोदता जाल्यार खूब बरें आसा. कित्याक गोव्या सारक्यान जर समज इंडस्ट्रीज जर वाडले जाल्यार खुबश्या लोकांक एज्युकेशन घेतलेलें आसा, जशे इंजिनियर्स आसात हांगासर, जे ITIs भुरगे आसा तांकां खूब जाणांक सर्वीस मेळटली. आतां कितें आसा शिकलेले भुरगे आमकां चडशे हांगा जॉब नसल्या कारणान आमी भायर वयता, पूण ऑल द वे आमकां कितें आसा हांगासर गोव्यान आसून आमकां भायर वयपा पडटा. सो गोंयकारांक सदांच खबर आसा की आमकां भायर एडजस्ट करपाक खूब डिफिकल्ट जाता. भायले लोक एडजस्ट जाता हांगासर. मागीर आमी म्हणटा आमकां फूल गोंयकारांक येना म्हणटा आमी, कितें म्हणटा की आमकां एम्प्लॉयमेंट दिना. सो तो एक इशू आसा. सो इंडस्ट्रीन जर इलेक्ट्रिसिटी अशें न्हय की खुबश्या गोश्टीन फुडें वचपाची खूब गरज आसा, जेणे करून आमकां खुबश्या भुरग्यांक जॉब मेळटले आनी बरें स्मुथली जातलें. ताका लागून मेन आसा इलेक्ट्रिसिटीचो इशू. जशें आसा रोड्स आसात आमी म्हणटा पळय, रोड्स आसात इंडस्ट्रीन रोडय बरे आसपाक जाय. समजा आमचे कितें आसा कंटिन्युअसली हेवी व्हेहिकल्स येता आनी चडशे लोकलायट्स किंवा आमचे एम्प्लॉयज आसा 2 व्हिलरीज घेवन येता, म्हणजे ते कितें जाता मे बी एक्सिडेंटलय प्रॉब्लेम जाता अशें म्हाका दिसता. ओके, म्हाका सांगा की तुमी हांगासर इंडस्ट्रीन कडल्यान वेस्ट घेता आनी ट्रीट करता बरोबर. सो तुमी तो ते म्हणटा तेंची कंप्लेन आसा की तुमी मातसो प्रायस मातसो हाय दवरला, तो मातसो तुमकां कित्याक दवरला आनी कितें कमी करूं शकता तुमी ते बद्दल? हय सर, कशें आसा सांगात, लोकांचे एक सिनारियो आसा की वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणटा ते. वेस्ट मॅनेजमेंटानय सर डिफरंट कॅटेगरीज जाल्यो वयता. तुमी पळयशेत जाल्यार आतां म्युनिसिपालिटी वेस्ट आसता, तो म्युनिसिपालिटी वेस्ट कितें जाता तो हितूर हजार्डस ना कितें, तो एक नॉर्मल वेस्ट आसा. तो समजा तुमी खंय तरी पयलीं आमी कितें करताले, जे पयलींचे लोक आसले त्या टायमार कितें हे वेस्ट मॅनेजमेंट हे ते कितेंच नासलें. पण ज्या टायमार वेस्ट मॅनेजमेंट हो कन्सेप्ट आयलो त्याच्या उपरांत कळ्ळें की वेस्ट ह्यो डिफरंट कॅटेगरीचो आसता म्हणून. कळ्ळें न्ही. इतले दीस कितें आसतालें, इंडस्ट्रीनी वेस्ट जनरेट जातालो, खंय तरी व्हाळान उडयताले लोक, नाजाल्यार आनी खंय तरी मदीं डंप करताले. स्पेशली रातचे खंय तरी अशें ट्रकांनी भरून. हे म्हाजें एक इन्सिडंट हांवें पळयल्लो आसा आमच्या हेतूर की असो एक की वेस्ट हाडून तेंच्यानी खंय तरी मदीं डंप करून गेल्ले. इट इज इन 2006 and 2007 गोश्ट करता, जे आमच्या गांवांनी व्हाळांनी उडयल्लो. की हे लोक पयलीं खबर नासले. आतां आमी कितें केलें की एज पर द गायडलायन्स निरी म्हणून आसा किंवा डिफरंट गव्हर्मेंट बॉडीज आसा तेंच्यांनी गायडलायन्स रेडी केल्ले आसा. त्या प्रमाणे आमी ताका प्रॉपर वेन सायंटिफिकली ट्रीट केलें वयता. एज पर दी गव्हर्मेंट जे कम्युनिटीज मार्केट आसता हे आसा तेच्या डिपेंडान सर आमी ते वेस्ट रेट हे करता, रेट चार्ट करता. पण खुबश्या इंडस्ट्रीजांक कितें आसता, खुबश्या इंडस्ट्रीज अशें म्हणना की लोकांक कशें आसता की पयलींचे आसा थंय डंप करपाचें आसता, ताका लागून लोक कितें करता डायवर्ट जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता. सो आमी डिफरंट पाथवेक डिफरंट रेट्स दिल्ले आसा.
सो आमी खंयच हायर रेट चार्ज करीच ना कळ्ळें. आमी खुबशा इंडस्ट्रीज सांगले किंवा खुबशा आमी जे अशें सांगता की तुमचो रेट हाय आसा जाल्यार तांकां आमी खंय तरी सांगलेलें आसा वी आर नॉट चार्जींग हायर रेट, वी आर चार्जींग एज पर द पाथ वे, एज पर द युअर वेस्ट कॅटेगरी. सो वेस्ट कॅटेगरीचेर डिपेंड आमचो चार्जीस आसता सर. आतां समजा तुमचो वेस्टच जर हाय हजार्डस आसा, एसिडीक आसा, सो हाव वी कॅन चार्ज लेस. तशें जावपाक शकना बिकॉज ताका आमी ट्रीट करपा पडटा, ताका आमी डिफरंट बायंडर्स घातले वयता, डिफरंट इन्ग्रिडियंट्स घातले वयता, ताका न्यूट्रलायज करपा पडटा. त्या टायमार आमी ताका डिस्पोज करपाक शकता. येदो व्हडलो प्लांट जो आमी घातलेलो आसा, इट इज अन गोव्या खातीर एक खूब बरी गजाल आसा. जे वेस्ट हजार्डस वेस्ट पयलीं हांगा थंय वयताले आनी त्याच्या पासून आमकां खुबशा लोकांक त्रास जाताले हें कळनासलें. खुबशा लोकांक कॅन्सर्स जाता, हें जाता बिकॉज ऑफ दीस ओनली. हे आमी खंय तरी व्हरून डंप करताले, त्याचो आउटपूट वयतालो लोकांक. पूण आतां आमची इंडस्ट्री जाल्ल्या कारणान वी आर सायंटिफिकली ट्रिटींग. सो खंयच ग्रावंड वॉटराक आमकां खंयच इफेक्ट जायना ना, खंयच्याच असो हें जायना बिकॉज फ्ल्यूम जायना, बिकॉज आमी ताका प्रॉपर हें करून कवरींग केलें वयता. स्मोक सुद्दां आसता ताका डिफरंट प्रकारचे आमी ताका कॅमिकल्स घालून ताका नॉर्मल ट्रीट करून आमी ताका सायंटिफिकली डिस्पोज ऑफ करता. म्हाका सांगा, तुम्ही याबद्दल अवेअरनेस रेज केला. तुम्ही म्हटलं की वेगवेगळ्या कचऱ्याक वेगवेगळो ट्रीटमेंट करचो पडटा. सो त्याबद्दल त्याच्या कारणान तो कॉस्ट मागीर वाडटा किंवा कमी आसता. सो त्याबद्दल तुम्ही इंडस्ट्रींक अवेअर केला? हय, त्या बद्दल इंडस्ट्रींक अवेअर केल्लें आसा. म्हणजे कशें आसा, डिफरंट इंडस्ट्रीज नोज देर वेस्ट कॅटेगरी. सो डिफरंट इंडस्ट्रीज तांचे जे ESH हेड आसता तांकां खबर आसता की खंयचो वेस्ट कशा प्रमाणे ट्रीट केलो वयता. आनी आमची मार्केटींग टिमय आसता की आमी कितें करता सर, पयलीं सॅम्पल्स घेवन येता. ते सॅम्पल्स हाडून आमी तांकां सांगता की ह्यो वेस्ट इतलो कॉस्ट जातलो म्हणून. पण सर्टन इंडस्ट्रीज आसा ते आमकां वेस्टच दिवपाक रेडी जायनात. तेंच्यांनी जर वेस्ट आमकां दिलो फॉर 1 kg एंड दॅट वी आर चार्जींग सम नॉमिनल प्रायस. पण सो ते सम इंडस्ट्रीज आसा दे आर नॉट पेईंग फॉर दॅट ऑल्सो. पूण अशें जावपाक जायना. कितें आसता, सर्ट इंडस्ट्रीज म्हणटा तुमी फुकट करपाक जाय. फुकट कशें पॉसिबल जातलें? सर्टन अमावंट दिवपाक जाय. हांव म्हणटा पयलीं आमी 10,000 चार्ज करताले. फॉर सम इंडस्ट्रीज वी आर चार्जींग नाव 5,000 बिकॉज सर वी आर ऑल्सो हॅव मॅनी इक्विपमेंट्स वीच इज मोर दॅन 2 CR 4 CR. सो त्याची आमकां रिकवरी करून पळोवपाक जाय न्ही. सो अशें ना की आमी फ्री केलें जाल्यार तेची रिकवरी खंयच्यान येतली. वी हॅव टू फायनली आमकां पेनलायज जातलें. फायनली खंय तरी इंडस्ट्रीक आमकां रेवेन्यू जनरेट जावपा ना. सो वी आर चार्जींग सम नॉमिनल प्रायस फॉर दॅट सॅम्पल एनालिसीस एंड दॅट सॅम्पल एनालिसीस वी आर चार्जींग दी डिफरंट रेट्स. खंयच्या कॅटेगरीन पडटालो तो वेस्ट ते आमी फायनल केले वयता. सर, तुम्हाला प्रश्न विचारायचा की आता इकडचे पॉवर सध्या कन्झम्पशन किती आहे तुमच्या इंडस्ट्रीत स्पेशल? आमच्या इंडस्ट्रीची म्हटलं तर सध्या आम्ही 400 म्हणजे 1500 kVA आमचा डिमांड आहे. पण सध्या आम्ही 400 kVA 450 kVAवर चालवतो. कारण सध्या आमचं कमिशनिंग वगैरे सगळं कंप्लीट झालेलं आहे. पण आम्हाला अडचणी यायला लागल्यात की हे जी पॉवर फ्लक्च्युएशन होतं, इंटरप्ट पॉवर, त्याची आम्हाला जास्त अडचणी यायला लागली की सडनली 33 kV लाईन असून सडनली कट होते, सडनली पॉवर इंटरप्ट होते. त्याच्यामुळं काय व्हायला, माझे जे इक्विपमेंट्स वगैरे लावलेले आहेत, आता कसं आहे आम्ही इथं थर्मल कंबंक्शन करतो ॲक्च्युली. तर त्याच्यासाठी आम्हाला जवळपास प्रायमरी ट्रीटमेंटमध्ये आम्हाला 800 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करावं लागतं आणि सेकंडरी ट्रीटमेंटमध्ये आम्हाला 1050 और 1100 टेम्परेचर आम्हाला मेंटेन करावं लागतं. तर ते टेम्परेचर आम्ही जे मेंटेन केलेलं असतं, सडनली एक पॉईंटला येऊन व्होल्टेज फ्लक्च्युएट होतं. म्हणजे कसं येते, पॉवर कट होते, अचानक येते. त्या फक्त फ्लक्च्युएशनमुळं आमचं जवळपास 350 लिटर फ्यूल आमचं वाया जातं. त्याच्या पॅरलली जे गॅस रिलीज झालेले असतात ह्याच्यात काय होतं, त्याला एक सिस्टीम आहे. जर अशी पॉवर कट झाली तर आमचा एक वेंच्युरी वॉल असतो वरती, जो वेंच्युरीशी कनेक्टेड असतो. ते सगळे फ्लू गॅसेस असे बाहेर हवेत नाही जात, ते त्या व्हेंच्युरीमध्ये कनेक्ट येतात. मग ते परत न्यूट्रल करावे लागतात ना आम्हाला. ते परत आम्हाला तिथं केमिकल यूज करावं लागतं, परत ते न्यूट्रल करून परत ट्रीट करावं लागतं. असं उलटं खेळ आहे तो सगळा त्याच्यात. आणि जर तुम्ही दुसरं म्हटलात तर ह्याच्यात रिफॅक्टरीज वापरलेल्या असतात. हे रिफॅक्टरीजला हे असे थर्मल वेव्ज चालत नाही. म्हणजे कसं आहे, आम्ही टेम्परेचर मेंटेन केलेलं आहे आणि सडनली पॉवर कट झाली
टेम्परेचर डाऊन होतं. ह्याला थर्मल शॉक्स म्हणतो आम्ही ॲक्च्युली. तर हे शॉक्स चालत नाही, मग ते रिफॅक्टरी डॅमेज होईल, ती जी भीती जास्त असते आम्हाला ह्याच्यात. इकडे स्ट्रीट लाईटचा वगैरे काय इश्यू आहे का? स्ट्रीट लाईटचा म्हटलं तर आता जे आम्ही कसं आहे, माझी 3 शिफ्टमध्ये काम चालू असतं. नाईट शिफ्टला माझा जो स्टाफ येतो तिथं स्ट्रीट लाईटचा त्रास होतो आहे त्यांना. आणि कसं आहे, अंधारात इथं मी बघितलं की बरेच गुरे वगैरे रोडवर बसलेले असतात, ते लक्षात येत नाही. एकाचा तर माझा ऑलरेडी ॲक्सिडेंट झालेला आहे तिथं आपल्या कोपऱ्याला, म्हणजे चौक आहे इथं पिसोली IDCच्या इथं, तिथं ऑलरेडी एकाचा एक ॲक्सिडेंट झालेला आहे. तो इंजुरी झाला होता, त्याच्यामुळं माझ्या बाकीचे मॅनपॉवर पण लोड आलेला होता. आणि रस्ते जरा इथं खरंच खराब आहेत, जराशी परिस्थिती ती जरा केली व्यवस्थित तर बरं होईल ह्याच्यात. आणि जर दुसरं म्हटलं तर की संध्याकाळी एखादी राऊंड मारणारं जर पेट्रोलिंगसाठी जर असेल तर जरा उत्तम होईल. कारण संध्याकाळी जरा आम्ही स्वतः आता मी रात्री 8-9 नंतर जातो, अक्षरशः भीती वाटते ह्या रस्त्यावरून जायला. तुम्ही कधीही हा रस्ता समोरून असं मेन रोडला जायचा प्रयत्न करा, तुम्ही नाही जाऊ शकत. त्यामुळे एखादी पेट्रोलिंगची व्हेकल असेल तर त्यातल्या त्यात की बाबा होय इथं पेट्रोलिंग होते, त्यामुळे आपण बिंदास्त फिरू शकतो. पिस्तुल्ले आनी होंडा खंय तरी इंडस्ट्रीज वाडपाक जाय सर, कित्याक आमचे नियर बाय जितले बी गांवां आसा कितल्याशा भुरग्यांक एक जॉबाची संदी मेळटली, की ताका लागून गव्हर्मेंटान कितें तरी हेचेर हें करून, की आतां आमी खुबश्यो पळया इंडस्ट्रीज वेर्णा जाता, पूण आमच्या हांगासल्या भुरग्यांक वेर्णा वचपाक खूब डिफिकल्ट जाता, बिकॉज 2 व्हिलर घेवन वयपा पडटा. आनी एक सर्टन एज जाली न्ही की तुमी 2 व्हिलर घेवन चलोवन तुमकां बॅकाक प्रॉब्लेम जाताच. अशें कितल्याशा भुरग्यांक जॉब जर हांगा लागीं मेळ्ळो जाल्यार ते आनंदान जॉब करतले, आनी हेतूर आमचें एम्प्लॉयमेंट जे आतां अनएम्प्लॉयमेंट जे वाडलेलें आसा तितूरूय कमी जातलें. आनी नियर बाय जॉब मेळ्ळ्या कारणान कितें आसता, एक सॅलरी सुद्दां कमी आसल्यार भुरगे करपाक रेडी जाता, कित्याक ऑल द वे ट्रान्सपोर्टाकय आमकां कॉस्ट खूब पडटा. आनी जशें जशें आमी आतां एज जाता आमच्या भुरग्यांचे, तशें आमच्या पेरंट्सांची एज जाता. सो ऑल द वे तांकां हांगा दवरून गांवांत दवरून आमकां भायर रावपाक पडटा. तें एक आमच्या खातीर चुकतालें जर समजा हांगा इंडस्ट्रीज जालो जाल्यार. ताका लागून म्हाजी एक रिक्वेस्ट की गव्हर्मेंटान हेचेर विचार करून खंय तरी नियर बाय इंडस्ट्रीज आसा, इंडस्ट्री एरिया आसा, येदो व्हडलो जागे आसा आमच्या कडेन, जाल्यार खंय तरी इंडस्ट्रींक येवपाक सपोर्ट करपाक जाय, लोकांनी मेन सपोर्ट करपाक जाय, आनी गव्हर्मेंटानूय हाडपाचें ट्राय करपाक जाय. कशें आसता, आमी चडशे जाण गांवांत म्हणटा ना ही इंडस्ट्री येवपाक जायना अशें जाता, तर तशें कितें ना. एक्चुली बऱ्यो इंडस्ट्रीज आसा त्यो हाडपाक हांगा ट्राय करपाक जाय. वेर्णा कितल्योश्यो तरी इंडस्ट्रीज येता ज्यो नॉन पोल्युटींग आसा, त्यो हांगा खंय तरी ट्राय करपाक जाय. बिकॉज आतां मायनींग ऑलमोस्ट बंद जाल्ल्या कारणान कितल्याशे तरी अनएम्प्लॉयमेंट वाडलेली आसा, कितल्याशे तरी आमच्या एज्युकेटेड भुरग्यांक जॉब मेळना, जे इंजिनियर्स आसात हे आसा ते आजून घराच आसता. आमी खंय तरी तडफड करून खंय तरी एक जॉबाक येता, पूण जर समजा आमकां जॉब बरें मेळ्ळें, जर नियर बाय इंडस्ट्रीन एटलिस्ट एक 500-600 एम्प्लॉयज जर घेणारी इंडस्ट्री जर आयली जाल्यार खुबशे गांवांतल्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटली. आमी हांगा सेटअप ओपन केलो 2012 आनी आमचे एक्चुअल वी आर इन विंडोज, एल्युमिनियम विंडोज करता, तितून हाय एंड हिरो सिरीज जे आसा ते विंडो करता आनी प्रोजेक्ट घेता, प्रोजेक्टाचें काम करता. 10 वर्स ऑलमोस्ट 10 वर्सां वयर तुमी हांगासर आसा. सो कितें बदल पळयता, कितें चेंजीस पळयता, कितें तुमकां रिक्वायरमेंट आसा? बदल असं कांयच ना, कित्याक तेन्ना आमी आसले तेन्नाय अशें जाल्लें. आतां आमी खंय तरी ग्रोथ घेवन फास्ट आमचें कितें करूंक वयता जाल्यार कांय आमचो कितें ना कितें प्रॉब्लम्स येता, खास करून लायटीचे आनी स्टाफ म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून स्टाफ मेळना. तुमकां कितें दिसता की ट्रान्सपोर्टेशन गव्हर्मेंटान प्रोवायड करपाक जाय, आनी तेच्या उपरांतूच हांगासर लेबराची जी शॉर्टेज आसा ती तुमची सॉल्व जातली? हय, नक्कीच. सरकारान तेजेर मातशें लक्ष दिवन 1-2 जर बसीस सकाळचे धाडटा आनी सांजचे जर 1-2 बसी धाडटा, म्हणजे एक वाळपयच्यान येयली जाल्यार दुसरी बिचोलच्यान जर भायर सरली आनी परत सांजच्या टायमार सेम जालें जाल्यार डेफिनेटली लेबराचो इशू आसा न्हू तो 100% कमी जातलो. उदकाचो बी कितें तुमकां इशू आसा? उदकाचो खुबूच इशू आसा आनी तेतून
आतां जे पर युनीट जे पयशे तेंच्यांनी वाडयल्या तेचो सुद्दां कितें जाता आमकां तें उदक ते फर्स्ट थींग म्हणलें तें आमी तें उदक पिवूं शकना, पिवपाक मेळना तें उदक, कित्याक तें खूब प्रॉब्लम आहा उदकान त्या. सो आमी फाटल्या दिसांनी आमची थंय मिटींग आसली तेन्ना तांकां सांगलेलें, म्हणून ते म्हणटा ना आमी ते PWD आमच्या फाटल्यान लागता आनी हें करता आनी आमच्या कडल्यान पयशे घेता. आमी म्हटलेलें ते कितें आसा ते एटलिस्ट ते उदकाचो जो युनीट आहा तो तरी देंवन हें करपाचो, अप टू 25 रुपीज पर्यंत तरी ते ओके आहले. आतां जेन्ना 2012 जेन्ना आमी हो युनीट स्टार्ट केल्लो तेन्ना 30 रुपया कितें तरी आहलो आनी आतां म्हाका दिसता तो 45 रुपीजाचेर पावला. सो कितें आसा पयशे दिवपाक कांय ना, पुणून ते जर उदकूच बरें ना आनी ते पिवूच शकना मनीस जाल्यार ते कितें करूं शकता आमी. आमकां आतां उदक भायलें विकत हाडचें पडटा. सो तो व्हडलो इश्यू आसा. दुसरो इश्यू कितें आसा, हांगाच्यान सपोज जर हांवें स्टाफाक लेट दवरलो आनी लेट जर तांकां धाडपाचें पळयलें जाल्यार हे जे स्ट्रीट लायट आहा न्हू ते स्ट्रीट लायट हांगा ह्या सायडीन सकयल वयतलो जाल्यार स्ट्रीट लायट ना, म्हणजे आनी फुडें ते सुणे बिणे आसता न्हू तेंचो खूब उद्रेक आसता, मदीं गोरू आसता, सडनली तुमी कार घेवन खंय तरी फास्ट वयतल्यार आनी स्ट्रीट लायट नासल्या कारणान गोरवां बिरवां दिसना, थंय तो मेजर एक्सिडंट जातात चडशे. बाकी तशें हें कांय ना, पूण फक्त हेच जे उदकाचो लायटीचो, आतां लायट सुद्दां तुमकां आतां हार्डली अंडर कॅबलिंग केलां म्हणटा तेच्या प्रमाणे काम चलता वेवस्थीत रित्या, पुणून प्रॉब्लम असो आसा की आमी एक तकलेन धरून येयले की आयज आमी 100% फोकस करून तें काम करतले जाल्यार 100% लायटीचो कितें ना कितें तरी इश्यू आसता. आतां तितून अचानक सडन लायट गेले आनी म्हाजें तें कोटिंग चालू आसा किंवा म्हाजें बेकिंग चालू आसा, सडन त्या टायमार फ्लक्च्युएट जाले हे वयता, पार्ट्स वयता, मशिनरीचे पार्ट्स वयता, ताका लागून मागीर तें काम आनी 2-3 दीस डिले, कित्याक ते पार्ट्स सडन मेळना, गनांक प्रॉब्लम येता आनी कितें येता, अशें खूब प्रॉब्लम जाता. सो ताका लागून कितें आसा जाता तितले बेगीन जर ते लायटीचे सॉर्ट आउट जाता. आतां DG सुद्दां घेतलो, सगळे जाण म्हणटात की तुमी DG घेवचो, पूण तो आमकां कित पर्यंत हे करूं सर्वायव करूं शकता, कित्याक कॉस्ट ऑटोमॅटीक तो खूबच वाडटा न्हू. आतां कितें आसा काम आमचें 1 वराचेंच आसा अशें नासता, काम कंटिन्यूस चालू आसता. मेन हांगासर मॅन पावर नासल्या कारणान तो लोड आनीक वाडटा. प्रॉमिसेबल काम किंवा प्रॉमिसेबल कोणाक प्रॉमीस तुमी करूच शकना की तुजें हे मटेरियल ह्या टायमार हांव धाडून दिवं शकता म्हणून, कित्याक बिकॉज ऑफ लायट सडन फ्लक्च्युएट जाल्यार एक पार्ट गेलो ते मशिनाचो फर्स्ट थींग 4-5 दीस ते उरता हाडून, कित्याक ते पार्ट मेळना म्हणून. एक पार्ट अशें जाता की ते पुनाच्यान सुद्दां हाडचें पडटा, थंय मागीर 8-8 दीस वयता. सो तो व्हडलो इश्यू आसा आमकां. बाकी आमचे अध्यक्ष आसा हेचो ग्रुपाचे ते वेवस्थीत सगळे कडेन फुडें सरून सगळ्या कडल्यान फिडबॅक घेवपाचो प्रयत्न करतात, मिनिस्टरांक आमदारांक मेळोन करून, पुणून आमकां मेळोंक जो तसो तो सपोर्ट मेळना सरकारा कडल्यान अशें तरी म्हाका दिसता. आनी ते खातीर सरकारान मातसो एक स्टेप फुडें सरून पिसुल्लेचे तरी लोकांक खातीर आमी कितें करता की लागचे लोक सरावंडींग आसले ते आमचेय बऱ्याक पडटा आनी तांकांय ते लोकांक बरें पडटा म्हणून लागचे दवरपाचें पळयता. पूण ते लागचे लोक रावंक पळयना आनी पयशे जर वाळपयच्यान येता तांकां ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून ते येवं शकना. कशें तरी फुडें पावतले जाल्यार ऑल द वे ताका मागीर ती 7ची बस धरून मागीर थंय रावचें पडलें, मागीर ताका थंयच्यान परत ती बस सोडटली ताका 2 किलोमिटर सकयल, थंयच्यान ती चड काडून ताका येता म्हणून ते पयलींच जाम पडलेलें आसता. तितून मागीर काम करपाची सुद्दां ती मेंटेलिटी उरना. सो ताका एक परत अर्दे वर दिवचें पडटा की ताका हें जावनी म्हणून आनी मागीर तें काम चलता. सांजचे सुद्दां 5:30 मॉर्निंग 9 to 5:30 पर्यंत आमचो टायम आसता. पुणून कितें आसा ते 5:30 जाले काय तेंची मेंटेलिटी ती नासता, कित्याक ताका ऑल द वे परत चलोन ती बस धरूंक जाय. सो जर ती बस हांगासर अशी पास जाता जाल्यार 5 सुद्दां आमी तांकां धाडूं शकता, कित्याक स्टाफ सारको वेवस्थीत घरा पावलो तोच वेवस्थीत दुसऱ्या दिसा सारको येतलो न्हू. तो आतां खंय तरी आतां गेलो आनी ताका बसूच ना मेळ्ळी आनी कितें जालें तो घरा कडेन पावतसर परत लेट. अशें ना की तो हांगारच्यान वयतलो चलत 2 किलोमिटर आनी डायरेक्ट तो बसींच्यान देंवतलो तोच घरान पावतलो अशें ना, परत ताका थंय फुडें खंय तरी 2-3 किलोमिटर चलचें पडटा.
सो तो मेन इश्यू आसा की तो हांगा पर्यंत जर तो सुखरूप पावलो जाल्यार तो हांगाच्यान परतूय तो थंय गेलो सुद्दां जाल्यार नेक्स्ट डे वेवस्थीत येता न्हू तो, होच मेन इश्यू आसा. कंपनीचें नांव कॅनस्केप हो आमचो एक हें आसा कितें प्रॉडक्ट नेम आसा आनी कंपनी RBS खांडेपारकर जी कन्स्ट्रक्शन फिल्डान खूब वर्सां पासून काम करता एज अ सिवील कॉन्ट्रॅक्टर. कितें कितें प्रोडक्ट्स तुमी मॅन्युफॅक्चर? आमी सगळे सिमेंट प्रॉडक्ट लायक इंटरलॉकिंग पेवर्स आनी कॉन्क्रीट ब्लॉक्स आनी गार्डन पेवर्स बी ते सगळे करता. आमची 3 मशिनां आसा 3 तरेन, एक ड्राय मिक्स, एक रबर मोल्डेड पेवर्स, थोडे टायल्स बी जे त्या मशिनार जाता, आनी एक आसा तो फुल्ली ऑटोमॅटीक फॉरेस्ट प्रेसचो प्लांट आसा फ्रॉम UK. सो इट इज मॅन्युफॅक्चर्ड इन बेंगलोर पूण द कंपनी ओरिजिनली फ्रॉम UK. पावराची आमची 150 kVA हांगा लोड आसा आनी आमकां चडशे सेन्सर आतां सगळे आसा ते ऑटोमॅटीक प्लांट आशिल्ल्या कारणान सगळे सेन्सर्स बिन्सर्स आसा. सो हांगा तसो पावर जाय पडटा. सो आमकां फक्त एक प्रॉब्लेम जाता म्हणल्यार पावसान चडसो रेनी सिजनान फ्लक्च्युएशन आनी लायट शटडावन्स जे आसता ड्यू टू नॅचरल कॅलॅमिटीज जाता. सो दॅट इज द ओन्ली वन प्रॉब्लेम असो ह्या इंडस्ट्रीक हांगा फेस जाता. म्हणजे सगळ्यांक पिसुल्ल्याक तुमकां बाकीच्यांनी सांगलां आसतलें पूण ओवरऑल आमी ते मागीर जनरेटर बी वापरून कोप अप करता. पूण मातसो जो एक प्रोडक्शन कॉस्ट म्हण नाजाल्यार लेबर वेस्टेज जाता तातूंत मातसो आमकां ह्या 3-4 म्हयन्यांक एक प्रॉब्लेम येता हांगा. बाकीच्या म्हयन्यांक प्रॉब्लेम ना? बाकीच्या म्हयन्यांक आसता प्रॉब्लेम पूण तेन्ना ते सांगता आमकां. म्हणजे अशें कांय हें जायना शटडावन ना दे इन्फॉर्म अस. इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इन्फॉर्म करता आनी त्या प्रमाणे आमी मागीर आमचे प्लॅन्स हें करता. पूण चडशे ते संडेज घेता पूण नाजाल्यार मागीर मदीं कितें इमर्जन्सी आसा कितें हें जालें जाल्यार मागीर ते सांगता आनी मागीर घेता. 1-2 वरांचें आसता, नॉट फूल डे तशें नासता. मशिनां जी तुमची आसता तेन्ना जेन्ना पावर इंटरप्ट जाता किंवा पावर फेलियर जाता त्या वेळाचेर तुमच्या मशिनांचे पार्ट्स बी कितें प्रॉब्लेम जाता? हय, आमकां सेन्सर वता आमचे आनी सगळे ते जे SEWचे सगळे PLCs आसा ते वता. एकदां जाल्लो प्रॉब्लेम जो हांगा कांयच रिपेर जायना. म्हाका तो पुण्याक वचून घेवन कंपनी कडेन त्या रिप्लेस करचो पडलो कित्याक तशें म्हणजे जे इलेक्ट्रॉनीक पार्ट आसा तितले तेच फक्त. आनी तुमचो कॉस्टूय वाडटा? हय, कॉस्ट वाडटा आनी मेन म्हणजे कॉस्टा पेक्षा प्रॉडक्ट आमगेल्यो ऑर्डर्स आसता न्ही लोकांच्यो त्यो टायमली दिवप आमकां इम्पॉर्टंट आसता. सो त्यो मातश्यो हाल्ल्यार एक तरेचें वेगळेंच टेन्शन येता. म्हणजे आमचें लक्ष सगळें मागीर जे प्रॉडक्ट डेवलॉपमेंटान वचपाचें तें सोडून मागीर फॅक्ट्री कशी चलोवप म्हणजे अशें हें जाता. पूण इट इज नॉट अ बीग इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस. लेबराचो बी कितें इशू आसता तुमकां? लेबर मेळटा? स्किल्ड वर्क लेबर? फक्त सिमेंट बेल्ट म्हणटकीर आमकां थोडे लेबर भायले हाडचे पडटा. पूण आमी हांगा कितें केलें जो स्टाफ आसा आमचो अकावंटंट ऑपरेटर जितले लोकल घेवपाक मेळटा तितले लोकल घेतिल्ले आसा. कित्याक फक्त सिमेंट हाका लागून लोकल्स मातशे येवपाक फाटीं फुडें जाता तितलेच आमी भायले हाडचे पडटा. जे आमचें कन्स्ट्रक्शन आशिल्ल्या कारणान आमकां ते इजिली एवेलेबलूय जाता. सगळे ते तांकां हे पोलीस रिकॉर्ड्स बी सगळे आमी करून व्हेरिफिकेशन बी करूनच सेफली हें दवरता. हांगा एकूच आनी प्रॉब्लेम असो न्ही पूण द अरेंजमेंट फक्त ह्या लोकल जे कोण येता पळय तांकां सगळ्यांक बायक घेवन येवचें पडटा कित्याक बसीस ना हांगा. ट्रान्सपोर्टेशन फ्रॉम होंडा तरी एक कितें तरी आसचें कित्याक पयलीं ही बॅकवर्ड एरिया आशिल्ली. इंडस्ट्रियल एरिया वॉज मार्क्ड एज बॅकवर्ड एरिया. सो हातून आमकां 2 गोश्टी बऱ्यो सांगपाच्यो म्हणल्यार आमकां EDCन बरो हेल्प केलो फॉर लोन आनी तांचे रिपेमेंट ऑफ लोन आनी ते हांगा येवन पळोवन तांणी परत आमकां सांगलें की आमकां ते जाय जाल्यार आनी लोन घेया कित्याक आमचो रिपेमेंट तांकां बरो जाल्लो. सो दॅट इज अ पॉजिटीव सायन. सो गव्हर्मेंटचे एक जे डिपार्टमेंटाचे आसा पळय म्हणजे एक हेल्पफूल हें आमकां ह्या 5-6 वर्सांक तरी मेळ्ळा. म्हणजे पयलीं तशें हेल्पफूल जातालें पूण आतां डिजिटलायजेशन जावन सगळें ऑनलायन जाल्ल्या कारणान सो एक हेल्प जाता.
त्या हातून आनी आतां गोवन्साच्या हातून लोकल हातून पळयत जाल्यार आमकां जे आमी खंय आतां कन्स्ट्रक्शनार सुपरवायजर घेता ते लोकल आसता दे आर वर्कींग गूड म्हणजे एक 10 वर्सां पयलीं तशें नाशिल्लें पूण आतां ते इंजिनियर्स आमी ह्याच दिसांनी थोडे बरे घेतल्या म्हणजे गोवन्स दे आर वर्कींग ऑल्सो व्हेरी म्हणजे सिन्सियरली आनी अशें तशें सो मायंडसेट चेंज जाता लोकांचो सो ती एक बरी गजाल आसा.